नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कोंकणी कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव 60 वर्सां पशी फुडले चंदमामांतली काणी सांगता जलदाना म्हणून बरयलेले एन नंदा हानी. एक गांवांतू एक मनीस आशिल्लो. तागेल्या भर गायी बोकडी पुरो आशिल्लींची. ताका एकी धुव गंगा म्हणून. तिणें सदांची ते गायेक बोकडींक घेवन चोरोवच्याक गुड्ड्यार वचचें. सांजवळ थंय ताजोट खेळ न्हू मागीर घरा येवचें. एक दीस तशी वतना तिका एक विचित्र झाड दिसता सानाची. ती लेखता हें खंयच्या झाड बा हें ओन का हांगा सोडल्यार गाय खातलींची नावें मस्तून घालतलींची म्हूण लेखून ती तें झाड काणू दूर वयर वयता गायेन वचना ना तिल कडेन. थंय लागीं एक न्हंय व्हळताली थंयचें उदक घालता. तशीची सदां तिणें येवन त्या झाडां उदक घालचें. पळयत पळयतची 2 वर्सां भितरी ती सशी झाड जाता व्हड जाता एक व्हड रूख जाता. ताका भर गेल्ली जाताची. ते गेल्ल्यार भर पक्षी येवन गूड बांदताची. ताजी मुळां सावट आसता. तिणें तिगेल गायेक बोकडेक घेवन ताज्या मुळांतू बसचें. विंगडजनी तशी ते सावटा खातीर थंय येतालींची. एक वर्स तिगेल गांवांतू पावसू पडना पावसाळेंतू समज जाय जाल्यार तितलो पावस येना. तशें जावन वैशाखांतू ती न्हंय आटता. त्या न्हंयचे अशाण तशाण आशिल्ल्या गांवांक पुरा न्हंयचें उदक आशिल्लें. आतां तें न्हंय आटली नवें जना पुरा भारी कश्ट जाता. तण पुरा सुकून करपून वता. झाड पुरा सुकून मरताची. व्हडे रूख थंय सुकताची. जन पुरा वळवळ येताची. गोरवांकय उदक ना मनशांकय उदक ना. थोडे जन पुरा तांगेल गोरवां घेवन तो गांव सोडूंच वताची. थोडे जन वचच्या शक्ती नातिल जन थंय राबताची. तशें आसतना एक दीस गंग लेखता पुरा झाड मरतरची. हांव वईल रूख कसो जावन आसतलो पळोवका म्हणून ती कश्टान येता थंय. त्या रुखाला येवन पळयल्यार तो रूख सुक्कनी लायक पाचवो जावन लवलवी आसा. ती खुशी जाता. ती ताजी मुळां पडटा. धान येता तिका तानी तानी एक घोट उदक मेळनातलें हांव मोरनू वता कितकी म्हूण ती लेखता. ती दोळ्या काळोख आयिल्लो जाता. त्या वेळेर त्या रुखार एक तोंड दिशिल्लो जाता तिका. तें सांगता गंगा म्हाका तुवेंच वोवन उदक घालून व्हड केलेलें. आजी तुका उदक हांव दिता. म्हगेली एक बेर कुडकोन काडी तातूंत तुका उदक येता. तुका जाय जाल्यार तितलें पी. मागीर तो बेर थंय दवरी. हो गुट्टू मात तूं कोणाकय सांगू नज सांगल्यार तूं मरता म्हूण सांगता. हे भ्रांतिकी बदची म्हूण लेखून ती पळया म्हणून एक बेर कुडकरता. तातूंत तुका बस उदक येता. ती पित्ता तोंड धुता हातपाय धुता. ती खुशी जाता. मागीर पास तो बेर काण थंय दवरता. तितले भितरी थंय आनीक मंतार येवन पावता. थोवय तान्नेन वळवळतरस. थोवय थंय पडटा आनीक तानी 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 म्हूण म्हणटा. तिका तें पळोवचें जायना. ती सीदा तो बेर काडू वता. तेन्ना पास त्या रुखार तें तोंड सांगता कोणाकय सांगल्यार तूं वांचना म्हूण सांगला तुका म्हूण सांगता. ती ताका कानू दिना. तो बेर ती काडटा आनी ते आज्या सांगता पी उदक पी तुका जाय जाल्यार तितलें उदक पी म्हूण सांगता. तो पित्ता. मागीर ती वपास तो बेर थंय दवरयना. ती सांगता वस गांवतुल्यान पुरा जना सांग कोण कोण आसा तांकां सांग हांगा उदक आसा म्हूण सांग यो म्हूण सांग म्हूण म्हणटा. आनी ते रुखार सांगता तूं म्हणलें न्हय हांव गुट्टू विंगडा सांगल्यार मरता म्हणून कांय होड न्हय. इतली जनांक उदक मेळ्ळी जाल्यार हांव मेल्ल्यार कांय होड न्हय म्हूण सांगता. तेन्ना तें तोंड हांसता आनी सांगता इतली जनांक जलदान केलें तुवें मरचें म्हळ्यार कशी गो गंगा. तुका हांव परिक्षा केलें मात्र म्हूण सांगता. त्या बेरा दुखून आयिल्लें उदक व्हळून वचून त्या न्हंयत उदक भर जाता. तो रूख सांगता आनी मुखारी तुगेल गांवांत ही न्हंय केन्नाकय आडटना हो म्हगेलो आशिर्वाद तुगेल निमित्ती ह्या गांवां पुरा बरी जाल्ली गंगा म्हूण तिकाय आशिर्वाद दिता. चेडवानो काणी समाप्त जाल्ली. गंगाल त्याग कितले व्हड न्हय. नमस्कार. आनीक वारांतू नव काणये ಒಟ್ಟು मेळया.